बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी दोन प्रांतान समाजीक प्रेशितायेचो आयतार पालताव. समाजीक जबाबदारी आमी कशी पालूंक जाय ती आयच्या सेवा धर्माच्या समोरमणेक आमी विचून काडला तो विशय आमकां बरे भाशेन सांगता. आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलां. कसलोच फायदो आपणाक जातलो म्हूण पोले नासतना समाजाचें बरें आमी करूंक फावो. आमची समाजीक जबाबदारी पालून आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलां म्हूण समजून आमची समाजीक प्रेशिताय आमी चलोवंक गरज. आयज महात्मा गांधी ह्या आमच्या देशाच्या स्वतंत्रतायेच्या काळजीदार फुडाराचो जल्म दीस. ताच्या जल्मा दिसा सोमयार आंतरराष्ट्रीय आदिवासी पासत भेटयलोलो दीस मनयतात. आदिवासी वरवीं आमच्यान शांती आनी न्हीद मेळून घेवंक जाता म्हूण मनान दवरून हे मिसाचे भेटेन सगल्या पासत मागुया. आनी हे मिसाचे भेटेन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमचे समाजीक कार्यांत आमचो वावर, आमची ड्युटी करूंक जाय ती आमी जायते फावट करूंक वावरूंक ना देखून बक्षणे मागुया. सोम्या जेजू, आमी जायते बरे आमच्या जिवितांत दुसऱ्या पासत करता, पूण दुसऱ्यान आमकां शाबासकी दिवची तोखणाय करची, आमकां कितें तरी परतून दिवचें असल्या संवसारी मनांत तें आमी केलां. बोगोस आमकां. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, समाजीक जबाबदारी आमच्या भावार्थाचो गरजेचो भाग आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताचो चुकोन आसलोलो वांटो म्हूण आमच्या जिवितांत ते दिसूंक ना. बोगोस आमकां. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू, रागाच्या वेळार आमच्या जिविताचे प्रोस, झगडी, मारामारी, दुस्मानकाय करून ते सुटावे करूंक आमचो प्रयत्न जाला. अहिंसा म्हणजे कोणाक वायट करिनाका ही वाट आमी दवरूंक ना. बोगोस आमकां. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Tuja
आयचे मीस आमी भेटयता कोमनिदाद de नेरूल आजच्या इतिहासां खातीर जायतीं बाठां बेसां आमकां इगोर्जेक दवरल्यात कोमनिदादीन नेरूलचे ह्या खातीर आमी उपकारी आनी दिनवाशी काळजान तांचे इतिहासां खातीर मागता. त्याच बरोबर आयज वाडदीस समोर उमतेल्या खातीर मागुया. क्लेटन क्रास्टो, पीटर आफोस, आंजेलो आफोस तशेंच वेडिंग एनिवर्सरी समोर उमतेल्या पियेदाद आनी लिबेराद पेरेरा हांचे खातीर मागुया. सोर पोदवेदारा सासणाच्या देवा, तूं ओगोणीत मोवाडायेचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशेल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सोर आमचीं पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. हाबाकूक प्रोवेद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्परा, केन्ना पर्यान हांव तुका उलो मारीत रावतलो आनी तूं म्हाका आयकोचोच न्हय आनी जुलूम अशें म्हणून तुका आड्डलो आनी तरी तूं म्हाका सोडोवचो न्हय. म्हज्या दोळ्यांक ओनीत कित्याक दाखयताय आनी जुलूमशाय चलता थंय कित्याक नदर घालताय. बळ आनी जबरदस्ती इतलेंच हांव पडयतां. सगळे मेळून झगडींच आनी दुस्मानकाय वाडत वेता. तेन्ना सोरेस्परान जबाब दिवन म्हाका म्हणलें, तुजें दर्शन बरोवन दवर आनी सुडसुडीत वाचूंक मेळपाक पाटयांचेर बरोवन काड. हें दर्शन आपल्या नेमलोल्या काळाक तें शार्पी पावतलें आनी फटोवचें ना. कालाव करून येत जाल्यार तूं ताका राव. तें चुकोय नासतना येतलेंच आनी उशीर करचें ना. पळय, जाचो आत्मो प्रमाणीक न्हय तो दुबावता, पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वाशीपणान जियेतलो. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. परतून म्हणल्यार ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. सोरेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कडप आमचो तारूक, ताका वाकाणुया. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. सरपट पडुया ताजे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेल्यो. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा, चितान आयकूंक, काळजान दवरूंक सगळीं आयतीं रावया. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. मेरेबाक आनी ओरोण्यांत मासाक केल्ले तशें तुमचीं काळजां फातरां वरी दारूण करूं नाकात. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोडण्यो देखल्यो,
तोरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेलीं. जबाब ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. पागयोन पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, हांवें तुजेर हात दवरला तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास कोत्ता. देवान आमकां बेजुडायेचो ओतमो दिवंक ना, बोगोर गोटायेचो, मोगाचो आनी आप दोमावण्याचो. म्हणटोच आमच्या सोम्याचो गोवाय कसो उबो रावन लोजे नाका. वो हांव ताचो कैदी जाला म्हूण म्हजे पासत तुवें लोचचें न्हय. देवाचे पदवेचेर पातयोन शुभ वर्तमाना खातीर खोस सोसूंक घे. क्रिस्ता जेजूच्या बाबाता आनी मोगा संबंदीन मोचे कडसून तूं आयकून जाणय ती निर्बीळ शिकोवन तुजो एकूच नमुनो करून दवर. तुजे आदीं केलोलो बरो थेबो आमच्या सोबें जियेता त्या पवित्र आत्म्या उद्देशीं सांबाळून राव. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. देवाचो सोब सासनाक तोपता. त्याच शब्दाची बरी खबर तुमकां परगटल्या. Sorbes corazón, sorbes corazón, sorbes corazón, soy, soy. Sorbes corazón, sorbes corazón, sorbes corazón, soy, soy. Sorbes por तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. धर्मदूतांनी सोम्याक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सांसवाच्या कोणे येदो तुमकां भावार्थ आसलो जाल्यार उमटोन दोरयान वचून उबें जा. अशें ह्या तुतीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातें आनी तें तुमचें आयकोतें. तुमचें मोदें असलो कोण मनीस आसत की नागरून वो गोरवां चोरून परत घरा येतल्या आपल्या चाकराक चल वेगीं आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पियेसोर पेंटाक बांदून मेजाचें काम कर. अशें तो म्हणचो ना काय. आपणे सांगलोली कामां चाकरान केलीं देखून ताचो ताका उपकार आसूंक जाय होय. तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलें तुमी केल्या उपरांत म्हणटात, चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ये प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, आयज आमी समाजीक प्रेशितांचो आयतार समोर उमता. समाजीक प्रेशितांचो आयतार म्हळ्यार कितें काय? कितें समजमलां?
कितें सोजमलां कोणाक व्हडलीं उतरां तकले वयल्यान वयता. समाजीक प्रेशितांचो आयतार म्हणजे हांव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची समाजीक जबाबदारी. समाजान आमकां जबाबदारी आसा, आमच्या कुटुंबान आमकां जबाबदारी आसा, पवित्र सभेन आमकां जबाबदारी आसा, फुडारीपण आसा, तशेंच समाजानूय आमकां जबाबदारी आसा. आनी कसली जबाबदारी गाय समाजाची? समाजान आमी जियेता, आपआपल्या बेसा प्रमाणे आमी जियेता. आनी हे भाशेन आमी ह्या समाजान जियेत आसतना समाजीक जबाबदारी आमकां आसा. जशें कांय दीस फाटीं आमची समाजीक जबाबदारी आमकां उगडास केल्ली, जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना आमचें मत घालूंक. ही समाजीक जबाबदारी. हो आमचो कायदो मत घालप आनी सरकार निवडून हाडप. पूण आयज काल आमी मत घालता आनी निवडून हाडटा तेच मनीस आमकां विस्वासघात करता. देखून आयज काल मनशांचेरूय विस्वास ना, तर आमचो विस्वास देवाचेर आसूंक जाय. तशेंच हे भाशेन आयज काल संवसारान घडटा आनी आमी म्हणटा आमचें मोदें सेन्स ऑफ ड्युटी म्हणटा ती उणी जायत वता. सेन्स ऑफ ड्युटी म्हाका कायद्या प्रमाणे म्हाका कसलोय वावर हांव कोत्ता, जुट्टी म्हाका दिल्ली आसा, ह्या जुट्टेक म्हाका जबाबदारी आसा. आनी ही जबाबदारी आमी जायते फावट उण्या मनान पाळटा. आनी हे भाशेन आमी जबाबदारी बेजबाबदारी जाता. आमची जबाबदारी आमी विसरता. आमची जबाबदारी जायते फावट जाता समाजान अदीक करून आमकां कितें मेळटलें न्हय लोकांक, पूण समाजाक कितें मेळटलें तें ताका पडूंक ना. पूण आपणाक कितें मेळटलें, कसलो फायदो जातलो तें ताका पडलेलें आसा. देखूनच अशें विस्वासघात करतात. लोकांचें चिंतिना, लोकांचें पडूंक ना. आनी हेच खातीर हे भाशेन आमकांय जायते फावट घडये सरकारी नोकरी मेळ्ळिली आसा. सरकारी नोकरी आमी कोत्ता, थंय आमकां जबाबदारी आसा. जायते फावट आमी हाका ताका फावोर करता आनी जायते फावट घडये लॉंच दिवन कामां कोत्ता. सरकारी नोकरी आमकां मेवल्या आमची जबाबदारी आसा बरे भाशेन काम करूंक, वावर करूंक, प्रमाणीकपणांत वावर करूंक. पूण जायते फावट आमी आडकां करून वावुरता आनी जायते फावट घडये हे भाशेन आमी ही जबाबदारी आमची विसरता. जावं सरकारी कचेरीन कायद्या प्रमाणे आमी चलूंक जाय आसलें, कोणाकूय फावोर करता, कोणाय लागीं आमी घडये लॉंच घेता, केन्नाय घडये आमी पासून सरकारा मनशांशी वेता आमचीं कामां करूंक. आमी भीक मागलेले परी भीक मागचें पडटा. पूण ताणें आमचें काम करूंक जाय आसलो, वावर करूंक जाय आसलो, पूण आमी भीक मागचें पडटा. कोर्टान वचत जाल्यार नीत एक फावोर कसो आमी जायते फावट मागचें पडटा. बँकान वचत जाल्यार आमचे पयशे वापरूंक आमी एके भाशेन एक फावोर कसो. नोकरी आसा, नोकरी मेळूंक इंटरव्यू आसता तेन्ना बऱ्यांतलो बरो कॅन्डिडेट जाल्यार लेगून एक फावोर कसो ती नोकरी मागूंक पडटा. तर आमी हे भाशेन फावोरान न्हय, आपलें कितें मेवतलें काय म्हूण न्हय, पूण आमकां ही नोकरी मेळ्ळिली आसा ताची सगळी आमच्या वावरा सगळी आमकां जबाबदारी आसा. आनी ही जबाबदारी आमी प्रमाणीकपणान, विस्वासीपणान करूंक जाय. आनी आयज काल असले आमी विसरल्या, आमची ड्युटी आमी विसरता आनी हे भाशेन बेजबाबदारेन आमी ह्या समाजा सगळें हुस्को दाखयता, समाजाच्या कार्यांत भाग घेता, वांटो घेता. देखूनच आयज काल आमकां आयच्या दिसा ही समाजीक जबाबदारी
आमकां वळखूंक आपयल्यान. तर जशें आयची वाचपां असलीच जबाबदारी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आमी पळयलां कांय बरे भाशेन पयलें वाचप हाबूक प्रवादी विलाप आमकां आयकूंक मेळटा. झगडीं झुजां जातात तें पळोवन, सगळे तरेचे निसंटोन जाता तें पळोवन ह्यावेक कांयच पडून वचोंक ना जाय अशें तो हाबूक. देव आमचें क्रायस, आमचो उलो केन्ना आयकतलो, आमचें मागणें केन्ना आयकतलो असो तो आयच्या दिसा असले उलास सोडटा. हाबूक प्रवाद्या वरवीं पोरचे लागीं त्रासा मदें, कोश्टा मदें, दुमाड्या मदें सोंसणीकाय आनी तीरपण मागता. पळय, जाचो आत्मो प्रमाणीक न्हय तो दुबावता, पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वाशीपणान जियेतलो. काय बरो संदेश ह्या पयल्या वाचपांतल्यान आमकां मेवता. प्रमाणीक न्हय तो मनीस दुबावता, पूण जो मनीस सदांच सगळे परिस्थितीन देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस प्रमाणीक. असलो प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वाशीपणान जियेता. हाची सजमणी म्हणल्यार बरें वो वायट जावं ताचो भावार्थ आलो ना, तो देवा सवे आपले विस्वाशीपण सांबाळटा. तर आयच्या पयल्या वाचपान आमकां ही शिकवण मेळिल्ली आसा. सोंसणीकाय घे, बेश्टें सुचांबळ जायना काय. देव तुजें आयकोना, तुजें हाल उपद्रे म्हूण सजबू नाका. देवाक सगळें थावे, पूण वेळ येतलो आनी जें कितें घडोवंक जाय आनी देव तुमकां दिवंक जाय, तुजें मागणें आयकूंक जाय, ते घडयेर तो आयकतलो. तो तुका फटोवचो ना अशें आयच्या पयल्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटा. आनी आयच्या शोक वर्तमानान चालती बेश्टी चाकरां आमी ही वोपार दिसभर शेतान काम केल्या उपरांत घरा येवन घराचोय वावर करून आपल्या दोनयाची सेवा करता. तो चाकोर कसलेच इनामाचो वो आपल्या दोनयाचे शाबासकेची आशा दवरिनासतना तो आपलो वावर करता. ते ह्या वोपारीन आमी पळयता. काम करून येयल्यारय तो म्हणचो ना यो जेवणाच्या मेजार बस, पूण म्हाजें जेवण तयार कर, म्हाका वाड. आनी हे भाशेन विस्वाशी चाकोर जो आपलें काम विस्वाशीपणान करता. जशें जेजूय जालो बापाचो एक विस्वाशी चाकोर जालो. जेजूची देख घेवन आमी देवाची चाकरां कशीं जिवंक गरज. बेश्टी चालती चाकरां आमी करूंक जाय तें काम आमी कोत्ता. सादेपणान काल्तिकायेन आमचो वावर आमी करता. तेन्ना आमी देवाक मानवता. आनी हे भाशेन देवाची चाकरां कशीं देवान दिल्ली जबाबदारी आमच्या जिवितांतल्यान आमी फुडें व्हरता. आनी आयचे दुसरें वाचप घेवन पावलो तिमोथाक बरयलोले चिटीन म्हणटा, आमकां देवान दिलां ते काळजीदारपणाच्या आत्म्याची खबर करता. तुमकां हांवें तुमचेर पावल उगडास करता तिमोथाक, तुमचेर हात दवरले तेन्ना तुमकां बिजोडायेचो आत्मो दिवंक ना, काळजीदारपणाचो आत्मो दिला. आनी काळजीदारपणाचें देणें दितल्या पवित्र आत्म्याच्या बळान फुडें व्हरूंक जाता म्हूण तो ताका शिकयता. आयज आमी खेरीत भाशेन महात्मा गांधी हाचो उगडास करता, ताचो जल्म दीस. आनी ताणें आमकां शिकवण दिल्या. आनी ही शिकवण म्हटल्यार अहिंसा. अहिंसा म्हणल्यार कितें हें उतर आमी 2-3 पाट आयकलां सुरवातेच्या उतरांनी. कितें अहिंसा म्हणल्यार कितें? नॉन वायलन्स. अहिंसा म्हणल्यार नॉन वायलन्स. आयज काल आमचे जायते समाजीक प्रश्न आसता तेन्ना आमी पळयता कितलीं झुजां मारामारी जातात, कितले मोड फोड लुकसाण उजो घालतात, लासतात, मारतात.
झगडीं केस्तांव जाता. महात्मा गांधीन आमकां अशें करूंक शिकोवंक ना. ताणें आमकां एक पद्दत दिली, अहिंसा, नॉन वायलन्स. सोंसणीकायेन आमी झुजोवंक जाय, शांती खातीर आनी निती खातीर. तर हीच ती वाट आमच्या जिवितान आमी धरूंक जाय. आनी आयचें देवाचें उतर आमकां हीच वाट धरूंक आमकां आपयताय. सोंसणीकाय घे. देव तुजें उलें, तुजे मागणी आयकतलो, एक दीस तरी आयकतलो आनी तुका शांती समाधान करतलो, तुका न्हीद दितलो. असलो थीर भावार्थ आनी विस्वास आमकां आसूंक जाय. देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानान म्हटल्यार तुमकां तो सांसवाच्या कोण्या इतलो भावार्थ आसत जाल्यार पुरो. तुमच्यान ह्या भावार्थ हो इतलोच आसा, तो तितलोच उंचो ना, तो वाडटलो आनी व्हड जातलो. तर आयज आमी जिन्सां तरेचे समाजीक प्रेशितांचो आयतार समोर आसतना आमकां जिन्सां तरेन वावर करूंक आमकां सोयेक मेवता. जावं गव्हर्मेंट कचेरींनी वा हॉस्पिटलांनी, जावं सरकारी नोकरी, जावं आमचे फिरगोचे जिन्सां तरेच्यो जबाबदारी आमकां आसात. पॅरीश कावन्सिलाचे वांगडी कशे आनी समुदायाचे फुडारी कशे जिन्सां तरेन ही जबाबदारी आमकां दिल्ली आसा. आमी करूंक जाय तें काम करुया, जबाबदारीन करुया. न्हय कितें आमकां मेवतलें, कितें आमकां फायदो जातलो असल्या मनान न्हय, आशेन न्हय. तुमकां आत्मो दिल्लो आसा तो एके भाशेन आशेन करूंक न्हय, वो आडकां नाडकां करून ही जबाबदारी पाडूंक न्हय. पूण देवाचो आत्मो तुमकां दिल्लो आसा. ह्या आत्म्याचे काळजीदारपणान आमची जबाबदारी पाडूंक, समाजा सवे समाजाचे उदरगती खातीर, समाजाच्या बरेपणा खातीर आमी न्हय एकल्याचोच फायदो, एकल्याचेंच बरेपण, पूण समाजाचें 10 जाणांचें बरें जोडूंक, 10 जाणांक बरेपण हाडटा तसलीं कामां करूंक जाणा जावंक जाय. हेंच तें गरजेचें. हीच ती आमची जबाबदारी आयच्या दिसा. समाजान आमी आमचेंच न्हय, आपस्वार्थी कशें न्हय, आपलेपणान भरलेलीं कशीं न्हय, पूण समाजा सवें हुस्को आसलेलो. देखून समाजाचें सगळें कितें वायट वचता ताचेर आमी निशेध मारूंक जाय. आनी सोंसणीकायेन ह्या सगळ्या प्रस्नांक फुडो करूंक जाय. देवाचेर भावार्थ विस्वास धरून आमचे लागीं घडटा जाता तितलें आमी करूंक जाय. बेस्तीं चालतीं चाकरां आमी करूंक जाय तें काम आमी केलां. हे भाशेन आमची जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक आमकां जण एकल्याक हें बिताचे मिसाचे बलिदानांतल्यान करपा मागुया आनी पवित्र आत्म्याचें काळजीदारपण मागुया. उबी रावया आनी आमचो बाबार तेकाच देवा सोबे आमी जिवो करुया. सोच मानता हांव देवा, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रेतुमेच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सोमलो, आग्वार मरे ताय सोलमलो, पोंच प्लाता काल ताणी कोस सोंसले, ताका कुस्सात चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देव आपल्या बासावण्यांक सदांच विस्वाशी म्हूण मनांत धरून
आमची मागणी पावाडटान आनी बोरवाशान देवा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी निस्वार्थीपण आपल्या मुन्यादपणान चलोवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपूण पब्लीक सर्वंट्स म्हूण जाणा जावंक सेवे चाकरीच्या मनान आपलो वावर आनी जबाबदारी पाळोवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. सगळ्या लौकीक भावा भयणांनी दुसऱ्या पासत आपलो वावर करतना दुसऱ्याची शाबासकी वो बक्षीस मेळपाचे आशेन न्हय, पूण सेवे चाकरीच्या मनान तें करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. समाजीक वावर आनी जबाबदारी आमच्या क्रिस्ती जिविताचो म्हत्वाचो भाग म्हूण जाणा जावंक आमी सगळ्यांनी जेजून आमकां फावो केल्ल्या काळजीतरपणाच्या आत्म्यान भरून ह्या वावरान मिसळ जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. मोगाड बापा, तुजी चाकरां जावंक आमी कितें करूंक जाय तें तुज्या मोगाच्या पुतान जेजून आमकां देख दवरल्या. ती आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी तुजी मोगाड आनी विस्वासी चाकरां जावं म्हूण आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती आमकां दयाळपणी फावो कर. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. C18.
देवा ल्हानमीक मनान पातकांची दूख धरून तुका आमी हें बलिदान भेटयता हांव तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या भावा म्हणीन हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. देवच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पळयत सभेच्या आदाबाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोर उमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सौर काळी आनी सौर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मांत दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मोरना वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखले आमा समेस्तान जिवीत सासणाचें आपले मोहिमेमोन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेचीं देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतले. हे म्हज्या कुडासाक करात.
वाळताचो गोड परगटुया जेजूची मोग जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजूची मोग जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्याय प्रितमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या कोंवडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोळसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आयज आपलो वाडदीस समोरमतेल्यांची आनी वेडींग एनिवर्सरी समोरमतेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगती बागेवन तोरमदुतां आनी सौर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा खावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान देवानाच्या हातान घातलेली जबाबदारी कसली ती जावं आमच्या कुटुंबाची जावं समाजाची जावं पवित्र सभेची जी आमकां जुट्टी दिल्ली आसा जबाबदारी दिल्ली आसा ती बरी भाशेन जबाबदारेन पाडूंक आमी करूंक जाय ती बेश्टी चालती चाकरां कशी आमचो वावर करूंक आमची ड्युटी करूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्मेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान समस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओथरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात Sara
ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो चाकोर देवाचो विस्वासी चाकोर जाल्लो देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या ते म्हाजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D31. Santos
प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोठ आनी फोडादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारके आमी जावंक पावूं. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसुया. आयच्या मिसाची मांडावळ आनी तयारी केल्या. रुजाय सायबिणीचो समुदाय तांकां शाबासकी आनी दिनवास बरे भाशेन आयचो समारंभ करूंक आदार दिल्ल्या खातीर. मीस सातोस भुरग्यांक दोतोन आसतली. मीस सातोस कोंडीक फिरगोस सोबेची जमात आसतली. आमकां फुडारी कशें विचून काडल्या. आमची जबाबदारी जावन आसा मिटिंगेक येवंक. एक्सक्यूज दिवपाक न्हय बेश्टेच कारणां भायर. कारण आसपाक जाय एक्सक्यूज दिवपाक. बेश्टेच एक्सक्यूज मी म्हणल्यार जायना. कारण आसपाक जाय. कितें तरी काम आहा पडलां एक्सक्यूज कोल्ली ती सांगूंक जाय. बेश्टेच एक्सक्यूज म्हणल्यार सुटले नीब कशी. तर असली निबां दिनाका. जबाबदारेन पाळात. सांजे मीस इंग्लिजीन सांजे 5 वाजता. सद्दां ह्या दिसांनी ओतोबराचो म्हयनो तेसाचो म्हयनो इगोर्जेन आमी तेस करता. 7:10 आनी 7:30 मीस येता. तशेंच कुटुंबांनी तेस करुया. सायबीण भोंवता आमच्या वाड्यांनी गांवांत सायबिणी सगळें आमचोय थंयसर हुस्को मोग दाखोवन तेसांत वांटो घेवया. मंगळारा दीस सकाळीं मीस ना. सांजे 5:30 वाजता. 5:10 तेस आनी 5:30 मीस. बुधवारा दीस 5 तारखेर 7:30 मीस. लॉरेन्स मार्टीन फेर्नांदीस मोर्नाच्या पयल्या वर्साचो उगडास आनी फोंडार मागणी आसतली. बेरेस्तारा दीस 7:30 मीस आनी सांजे 6 वाजता बेरेस्तारा दीस माडी आनी पयले नोवेन त्रिदूम पोर्तायस कॉपेलान रुजाय सायबिणीच्या आसतले. तशेंच 7 तारखेर शुक्रारा दीस सकाळीं 7:30 मीस आनी दुसरें नोवेन पोर्तायस कॉपेलान सांजे 6 वाजता. तशेंच सोनवारा दीस 8 तारखेर 7:10 तेस मागीर मीस 7:30 आनी वेस्पर आसतलें पोर्तायस कॉपेलान 6 वाजता. सांजे 5 वाजता ऑल्टर सर्वस जमात. तर ऑल्टर सर्वस पयलो कुबियां घेतल्या पळय ते 18 जाण आसलीं. 5-6 जाणांच येता. हुस्को दाखयात आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक ऑल्टर सर्वस कशें वेदेची सेवा करप म्हटल्यार जेजूची सेवा करप. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान खेरीत आयतार तांची पासत दवरलेलो आसा. काल आमची ऑल्टर सर्वस आयलेले ते बरे फोटवार दिसती पडटले दुसरे पॅरिश बुलेटिनार. कशे भाशेन ते वांटो घेता भाग घेता आनी सेवा करपाचें मोन ल्हानूच आसतना भुरग्यांच्या काळजान घालुया. येता तो आयतार साद्या काळाचो 28वो आयतार. डे ऑफ मास मिडिया एपोस्टोलेट संपक साधनाचो आयतार. 7:10 तेस 7:30 मीस. मांडावळ करूंक साबूत सायबिणीचो समुदाय. 9:30 वाजता येता त्या आयताराक रुजाय सायबिणीची परब पोर्तायस कॉपेलान. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिजीन. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोम्या आसूं. सोर पदवेदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान समाजीक जबाबदारी पाडूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F15. कॉन्फ्राराचें कोणें नांव दी म्हटलेली 30 तारीख पासून 4-5 नां आयल्या. नवे कॉन्फ्रात जावंक सोदता पळय तांणी. कॉपेलांतले खंयचे आसा जाल्यार ताका मागीर फॉर्मेशन आसतलें नांव दिवंक मागता. त्या प्रमाणे आमी डेट थारायतले ताका. फॉर्मेशन थारायतले तर बेगीनच नांव दिवचें म्हूण मागता. तुझी खुशी जाल्या तुझो कुरी सुबा चोये मोचे पातल्या मोचो पातला कोरू तुझी खुशी जाल्या तुझो कुरी Soye moje patla, apna chochivazo, zomonis mokota, apna chikoramis, tosas na kograito, apna chochivazo. Zomonis mokota, apločiu koramis, dosas namograita, moco patla poru, tuci kuši zara, tuzo kuri Soye moje